इगोर्जी कडेन इतू लोक कितें उबरनाय काय म्हणटा तुम्ही. ही सगळे लोक उबरवले सायबी माय गेलो आणि जेजू गेलो घेवपाक. आम आहाय सान जुजे दे आर्यल इगोर्जींत आणि आमगेलो मॉन्डी टचडे आणि गुड फ्रायडे कितून गेलो तुमकां आतां दाखयता. मीस काबारजान इगोर्जी कडेन आम मेळे हॉट क्रॉस बन्स. नेक्स्ट डे गुड फ्रायडे दिसा आम गेली मारगांव मॉन्त चॅपला. आम थिंग पावत म्हळ्यार ऑलरेडी व्हडली लायन आली जेजू गेलो आनी सायबी माय गेलो घेवपाक. पूण आम बेबी घेवन आली तेका लागून आमकां लायनी रावला आसतना तेम आम डिरेक्टली घेवपाक दिलो. तेस आनी मागणें करपा लागून आम कोपला पितू गेली आनी हांव ह्या कोपलाको केन्ना पावना. तुमकां खरें सांगता दीस कोपेल इज सो ब्युटिफूल. घेवन तेच मागणें कोन्न आम भायर सरली कित्याक आम पावपा जाय आसलें मिसा आमगे सांज दे आर्यला इगोर्जेंत. पूण भायर सरचें पयलीं आमी फुरसाचो आनीक पाठोम गेलो आनी बेबी जेजू गेल्या पांयां लायले. आमगे आर्यला मीस चालू जातालें 4 आनी आम सारके टायमार पावली. एक बऱ्यो जाल मुट्टी जिंगा बसोन आहलो थिंगा सायडीन जेजू गेलो फ्री सारलो. पुरसाचे